आयज लॉकडावनाचो 17वो दीस आणि आमच्या फिल्डान सगळे रिपोर्टर आहात तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की तेंच्या एरियेन या लॉकडावनाचो इफेक्ट कसो कितें जाला तो. भवेश, काणकोणच्या बद्दल सांग. काणकोणा लॉकडाऊन ओव्हरऑल सक्सेसफुल हांव म्हणन की 95% लॉकडाऊन सक्सेसफुल जाला आसा. ऑफकोर्स आमदारान सगळे काउन्सिलरांनी पंचांनी पुलिसांनी सगळे सरकारी यंत्रणेन बरें काम केलां. पूण म्हाका एक सांगन दिसता की सोशल डिस्टन्स म्हणल्यार कितें हेजी परत पयलीं लोकांक अवेरनेस जावपाक जाय. कित्याक खंय तरी एक नुस्तें येलें की घसघशीत करची पडटा, भाजी येयली की एक बरोबर करची पडटा, कंट्रोल उरना. पुलिसांक खंय तरी येवन लाठी मारची पडटा, पूण लोकांक अवेरनेस करपाक सोशल डिस्टन्साचेर. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हाका मुद्दाम मानून दिसता की गोंयकार आमी आसा न्ही, आमी सुशेगाद म्हणटा ती खरी खबर सारकी. आमी आमचो स्टँडर्ड खंयच कॉम्प्रोमायज करपाक पळयना. इवन कर्फ्युआ भितर आमकां तेंच नुस्तें जाय, त्योच भाजी जाय. आमी स्टँडर्ड तोच मेंटेन करता. खंय तरी आमी कमी खंय तरी वचपाक पळयना. कर्फ्युआ भितर बाबा कॉम्प्रोमायज करया अशें म्हणपाची म्हाका दिसता गोंयकारांक तयारी ना. बरोबर बरोबर. कित्याक हे खूब आयकूंक येला की लोक अमकेच तरेचो आटो, अमकेच ब्रँडाचो साबण, अमकेच ब्रँडाचो शॅम्पू कॉम्प्रोमायज सोदता. करपाची कांयच अशें परिस्थिती ना. हय, अशें फाटली फावट सीएमानूय प्रेस कॉन्फरन्सान मेन्शन केल्लें. बरोबर आहा तें. आनी कितें सांगूंक सोदता तूं? काणकोणा ओव्हरऑल सक्सेसफुल आसा, पूण एक दिसा प्रॉब्लेम जालो ज्या दिसा सीएमान दुकानां ओपन कर म्हणलें. म्हाका दिसता ऑन द थर्ड डे, सेकंड डे ऑर थर्ड डे तेन्ना इतली गर्दी पडली की काणकोणची लोकां इनवॉल्व जावन सरकारी यंत्रणेक घेवन फोर्सफुली दुकानां बंद करची पडली. आनी पयल्या तशी कांय काणकोणा आनी कांय केस ना. ओके, बरें. थँक्यू भवेश. गौतम, म्हापशा बद्दल सांग. आमी म्हापश्यान पळयता तेन्ना हांव तुमकां बॅकग्रावंडान हे दाखयता, क्रावड दाखयता, जशे तरेन लोक भोंवता पळय ते. हे पळय, आतां ह्यो जेन्ना इतको हॉट सन आसतना सुद्दां प्रत्येक लोक गाडी घेवन, फोर व्हिलर घेवन सगळे बिंदास भोंवतात. जेन्ना म्हापश्यान आमी पळयता पळय, सरकारान जेन्ना लॉकडावन म्हटला, लॉकडावनाचे जेन्ना आमी पळयता जेन्ना ही जी दुकानां आहा पळय, फक्त कपड्यांची, रेस्टॉरंट ही दुकानां बंद सोडून ग्रोसरी सगळीच दुकानां चालू आहा म्हापश्यान. आनी सगळे अवेलेबल आसा. इतके अवेलेबिलिटी आसतना प्रत्येक लोक दोग जाणां घरांतल्यान भायर सरून गर्दी करता म्हापश्यान. आनी जशे भवेशान म्हटला तशे सेफ डिस्टन्स हे दवरपाक जाय, हे दिसना लोकांनी. म्हणजे हे जे ना 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 अजूनही लोक डिस्टन्सिंगाचो नियम जसो पाळपाक जाय तसो पाळिना. तशें दिसना अजुनूय. पूण जेन्ना ही जे कोविड-19 जो व्हायरस आहा, हेजे सरकारान हांगासर लोकांनी खरें रावपाक जाय नाशिल्लें की ही आतां कशी सिच्युएशन चायनाच्यान भायर सरलेली, अख्खे जगभर स्प्रेड जाला, हे लोकांनी पळोवपाक जाय, लोकांनी समजून घेवपाक जाय आशिल्लें. लोक ते करनासतना लोक सरकाराक जबरदस्ती घरान राव म्हणचे पडले, लोकांक थोड्यांक पनिशमेंट दिवचे पडले. तेन्ना सीआरपीएफ जेन्ना म्हापश्यान घातलेले तेन्ना सीआरपीएफ तांकां हे करपाक लायले, तांकां उठाबशी काडपाक लायला. इतके करचे पडले, गौतम, हे ते करपाक लायले. म्हाका दिसता सीआरपीएफ न्हू, सीआयएसएफ आसलें दिसता म्हाका. तेन्ना तांकां ते हे करपाक लायले. तेन्ना आतां जेन्ना ते ना तेन्ना लोक बिंदास भोंवप चालू आसा. बेश्टेच थोड्यांनी कितें आहा, थोडे पळोवपाक येता बाबा रस्त्यार म्हापश्यान कितले लोक आहा, कितें चालू आहा काय बंद आहा हें पळोवपाक येता. ओके, थँक्यू गौतम. संजय, पणजी आणि सराउंडिंग एरिया बद्दल सांग इन शॉर्ट. हा सर, पणजे एरिया आहा ते बरे आसा, पूण विलेज एरिया आहा न्हू, सगळो मेसेज, चेंबेर, रिबंदर, ते लोक अजून भोंवतात. म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगाचे चिचोली तालुकान आसा 80. सोशल डिस्टन्स काय ना, आता भुरगे अशे वयता, भोंवता सगळे जाण. पण चिचोली दिसता 80% सक्सेसफुल जाला म्हणून. बरें, थँक्यू संजय. प्रसाद, वास्को कितें म्हणटा? वास्को पोलिसांनी एक बरो रोल प्ले केल्लो आहा ह्या लॉकडावनाक लागून. एक कितें आहा, पोलिसांचे पेट्रोलिंग आहा, सगळें आहा. आनी स्टार्टींग 2 दीस आहा ते मातशे त्रास जालेले, कित्याक लोकांक भिरांत पडलेली, सामान मेळत ना मेळत. मागीर शॉपां ओपन जातकीर सगळे सुरळीत चाललेले आहा. आनी पोलिसांनी अशे कोण बेश्टे भोंवता सांजचे भुरगे नाल्यार आनी कोण तेंचे बायक्स बीन सीज केल्लेले आसा. आनी म्युन्सिपालिटीनी बरो रोल प्ले केला की सगळे होम टू होम सॅनिटायझेशन जाता आतां. घरान येवन सगळ्यांच्या दारांनी येवन सॅनिटायझेशन करता. ओके, बरी गजाल. थँक्यू प्रसाद. निलेश, वाळपय कितें म्हणटा? म्हणजे लॉकडाऊनच्या टायमार जर
रोल हेंच्यांनी वाळपयच्या पोलीस स्टेशनान बरो रोल आपलो हे केल्लो हा. म्हणल्यार भरपूर स्ट्रिक्ट जाले पण तेन्ना 2 दीस जाले तेजे उपरांत लोक मातशे कन्फ्यूज जाले आमी सामान कशें मेळटलें आमी कशें त्या टायमार मातशी एक 5-6 दीस बरी लोकांची गडबड जाली आनी तेन्ना लोक खूब रस्त्यार येवपाक लागले. पूण आमचे गोवा राज्याचे हेल्थ मिनिस्टरान 70 खातीर सगळे जेन्ना कडधान्य येता व्हेजिटेबल जेन्ना प्रोवायड केले पळय तेन्ना ऑटोमॅटीक गर्दी कमी जाली. आनी जे वाळपय आमच्या 70 एक गेट लागता म्हणजे 70 हेतूंतल्यान येताना एक चोल्ला घाटाच्यान येताना थंयसर पळोवपाक गेल्यार थंयसर पुलीस प्रोटेक्शन बरें आहा आनी म्हणजे वाळपयचे म्हणजे मोजकेच लोक दिसलेच जाल्यार जे भुरगे आहा पळय तेच बेश्टे पासय मारता आनी तांकां पुलीस आडोवन सगळे विचारत आसता इन्फॉर्मेशन घेत आसता. परत दिसलें जाल्यार तांकां म्हणजे बरे स्ट्रिक्ट भरपूर स्ट्रिक्ट जाल्लेले आहा. आनी जर म्हणजे 70 जर असो भंय दिसलो जर वाळपयन बी क्रावड दिसलो जाल्यार तो एक 10 ते 9 ते एक 12 मेरेन दिसता म्हणजे लोकांक जे सामान जाय आसता पळय त्याच टायमार. पूण जे आमचे थोडे भुरगे आहा ते बेश्टे ओके भायर भोंवता. बाकी सगळे लोक नियम पाळटा असो अर्थ झालो जेन्ना गरज आहा तेन्नाच भायर सरता अशें. हय सर हय सर. पूण थोडे मोजके लोक आसा ते ब- मातशे मस्ती केल्ल्या भशेन थोडे आमचे गांवांतले लोक आसल्या कारणान थोडे मास्क घालच्या पयलींच भोंवता बिवता बी मार्केटांनी जावं गांवांनी सुद्दां तशेंच भोंवता. बाकी सगळे पळोवपाक गेल्यार हे जालां आनी आतां लोकूय रेडी आहा की लॉकडावन जरी पोलीस स्ट्रिक्ट रावले आणकीन सुद्दां जाल्यार ते रेडी आहा कित्याक लोकांच्या सगळ्यांच्या घरांनी आतां जायते सामान अवेलेबल आहा. म्हणल्यार 70 जर वाळपयच्या पुलिसांन बरो रोल आपलो हे केल्लो आहा लॉकडावन सक्सेस जावपाक लागून. बरोबर. थँक्यू निलेश. बबेश सोंपोवच्या पयलीं तुका एक विचारूंक सोदता की काणकोण एकदम बॉर्डरीक लागीं मात बॉर्डरीचेर कशें कितें आहा सिट्युएशन येवप वचप आनी एसेन्शियल गुड्स जे येतात ते एसेन्शियल गुड्सान सगळे सारके येता की ना स्मूथ आहा की ना याचो रिकॉर्ड पुलीस दवरता की ना? एसेन्शियल रिकॉर्ड्स पुलीस दवरता काय काल चेक करपाचे प्रयत्न केला आमी पूण म्हाका दिसता ते चेक करचे परस आमी प्रॅक्टिकली थंय वचोन चेक करप म्हाका योग्य दिसलें तेका लागून फाल्यां हांव प्रत्यक्ष वयतलो. अकॉर्डिंग टू पुलीस सगळे स्मूथ चलता म्हणटा तरी पूण आमकां वचोन आनी परत क्रॉस चेक करचे पडटलें. थँक्यू बबेश. ओव्हरऑल जर पळयलें जाल्यार सगळे कडेन अशें लक्षांत येता की सोशल डिस्टन्सिंग एक अजुनूय असो इश्यू आहा की तो थोड्या जाग्यार मेंटेन जाता थोड्या जाग्यार सारको मेंटेन जायना. आनी दुसरें म्हटल्यार पुलीस आपली कामगिरी परफेक्ट करता की जाका लागून लॉकडावन आतां पर्यंत अरावंड 70 to 80% वयर सक्सेसफूल जाला अशें आमी धरून चलया. आनी तुमी सगळे फिल्डान तुमची ड्युटी बरे भाशेन करता. सेफ रावात, मास्क घालात आनी अशेंच काम करात आनी तुमकां बेगीनूच हांव परत कॉन्टॅक्ट करतलो फ्युचर फीडबॅक घेवपाक.